देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आयच्या दिसाचें शिव वर्तमानाचें वाचप. मातेवाचो 22:5 वोळ 1-12. लोकांच्यो उरपोंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशीं आयले. तेन्ना ताचे कोडे उलोवन अशें तो शिकूंक लागलो. खोशे मोनान गरीब ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवून दितलो. प्रामाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाल ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्थाय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रामाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगल्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमचे आदल्या प्रवाद्यांकूय तसोच तांणी दुमाळो दिल्लो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. आयचें वाचप आमकां शिकयता कशे भाशेन आमी जेजू सारके जियेतले. ते आमकां शिकयतात खरी खुशालकाय कशी आमच्या जिवितान आमी आपणान घेवंक जाता ती. खरी खुशालकाय पोदवेंत ह्या दोन दौलतान वो मिजास हातून ना, पूण खालतिकायेन एकामेकाची चाकरी करून, काळजान नितळ धरून, प्रामाणीकपणान जिवन, शांतीन जिवन आनी जें आमच्या जिवितान सोसूंक पडटा तें भावार्थ धरून देवाचेर सोसूंक. जेजू एके भाशेन संवसाराचे जे नियम आहात तांचेर दुसऱ्याच भाशेन आमकां आपणाची खबर दिता कशे भाशेन आमी ताचे सारकें जियेतले. तो आमकां शिकयता बापाचेर भावार्थ धरूंक, पातयेवन रावंक आनी मोग करूंक एकामेकाचो. त्याच वरवीं आमी देवाच्या राज्यान भितर सरतले. आमेन.